त्यो बरो दीस दिवं भयणी भावांनो, आयचो दीस एक केरीत दीस जावन आसा आमकां सगल्यांक, कित्याक आयज जावन आसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. फकत जेजूचें काळीज तुज्या आनी म्हज्या पासत दोडटा. आयची वाचपां अशीं घेतलेलीं आसात. होसेया अवेस्वर 11 बोळी 3-9 आनी एफेसकारांक पावलोची चीट अवेस्वर 3 बोळी 8-19 आनी वांजेल जुवामाचो अवेस्वर 19 बोळी 31-37. प्रितीच्यानो, आयज जावन आसा सांत आंतोनीच्या थ्रेजनाचो 8वो दीस आनी नोवेनांचो 4थो. तर भाग्योन आंतोनीक फुडें घालून बरेसांव जेजूच्या खुशालकायेन देवाचें उतर वाचुया, फेस्ताचो शर्म आयकोया आनी मागीर नोवेनाचें मागणें करुया. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या दोबाजीक परबेची वाचपां. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेस्वर 11 बोळी 1, 3 आनी 4, 8 आनी 9. सर्वेस्पर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेद्दां हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफार्म्याक चलोवन शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस कोत्ता म्हूण ताणें ओळखूंक ना. ताकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव ताचेर काडचो ना. एफार्माच्या हांव आनीक निसणटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदीं हांव एकलोच पवित्र आनी निसणटोन करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणाराच्या चोरींतले सोतोसान आमी उदक हाडटले. सोडवणाराचे चोरींतले सोतोसान आमी उदक हाडटले. बरेच देव म्हजो तारो, हांव पातयेवन रावता, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोड, ताचें किर्तन गायता. तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणेच्या चोरींतले सोतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, सोडवणाराचे चोरींतले सोतोसान आमी उदक हाडटले. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक पळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वोत्तें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब, सोडवणाराचे चोरींतले सोतोसान आमी उदक हाडटले. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती पळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब, सोडवणाराच्या चोरींतले सोतोसान आमी उदक हाडटले. दुसरें वाचप. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. अवेस्वर 3 बोळी 8-12, 14-19. बाबा भयणींनो, देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. चोर रचणारा देवान हो गूट कालांच्या औरंगाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलोलो. ह्याच खातीर की देवाची
ओगोनीत जानवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सोर्गींच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कोलीत जावची। हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुम्या सोवे देवान सासणाक तावन येवजिलोली मांडावळ। ताचे सोवे ताचेर भावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा। ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगले बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा। तोच बाप आपले मोहिमेच्या बांदारांतले काडून हें देणें तुमकां फावो करूंक की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्कोनांत पर्यांत रिगतोल्या बळान गोटायेन वाडत वयची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकान करचें। हे परी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय तितली ती समजूंक सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगळे जानवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे सोपून बोरतेन भितर सरतल्यात। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो। सर्वेस्पराक सोय। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सुम्या। अवेस्पर 19 बोडली 31 ते 37। तो तोयराचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो। देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरो ना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागले। शिपाय आयले आनी जेजू बराबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले। पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना। पूण एका शिपायान एक बावलो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें। जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या ताची गोवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो। पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे एक पूण आड मोडची नांत। हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो। पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा आसपास विदलोल्याक ती पळयतली। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने। आतां आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब हाचेर नियाळ करुया। ही परब जायत्या जाणांच्या मोगाची। ह्या परबे फाटल्यान आमी फाटाफाट जेजूच्या आवयच्या काळजाची परब आमी करतल्या। निश्कलंक आंकवार मारयेची परब। जायत्या गोंयच्या घरांनी ह्यो दोनूय इमाजी जेजूची आनी आंकवार मारयेची दिसून येता। म्हज्याय घरांत त्यो आसात आनी ल्हान भुरगो कसो ह्या दोनूय काळजांचेर नदर मारून हांव व्हडलो जालां। इश्टानो, आयच्या दोबाजीक परबेची इल्लीशी काणी तुमकां सांगता। आयच्या फेस्ताचो ओरंभ सुरू जालोलो सुमार 11व्या शेंकड्यान जेन्ना बेनेडिक्टायन आनी सिस्टर्शन मोटवाशी भयणी भावांनी सुरू केलेले जेजूच्या 5 गायांचेर नियाळ करूंक। पूण हें देवसांव चोडलें आनी वाडलें 13व्या शेंकड्यान भोव करून बेनेडिक्टायन माद्र बाग्योन जेट्रूड हिका लागून 17व्या शेंकड्यान तें एकदम चड फामाद जालें सांत मार्ग्रेट मॅरी ह्या भाग्यवंताक लागून। सांत मार्ग्रेट खूंय ब्लेसड सॅक्रमेंट रुमांत बसून मागणें करतना तिका जेजूचें दर्शन दिश्टी पडटा आनी जेजू सांत मार्ग्रेटाक एक बाग फावो करता तिची तोकली आपल्या काळजार दवरून। 1670 वर्सा एकलो फ्रेंच यादनीक फादर जॉन यूदेस पयलो यादनीक जाता ही परब संभ्रमूंक। ताच्या उपरांत 1873 वर्सा वातिकान ही परब मांडून घेता आनी 1899 वर्सा तावन सगळ्या संवसाराक ती चोडटा आनी वाडटा।
प्रितीच्या भोवणेनो बारीक नोदोर मारी जाल्यार ही पोरप सोदांच सुंकराराची जाता. कित्याक म्हणून जाल्यार ही पोरप आमकां उगडास कोता निमाण्या सुंकरारा दिसा कालवार दोंगरार जेजूच्या काळजान थावन भायर सरलेलें जिवें उदक आनी अमोलीक रगत. हें उदक आनी रगत कोणायता आमकां मितमेर नाशिल्लो देवाचो मोग. देखूनच उदक आनी रगत जावन आसा खुणा दोन साक्रामेंताची, बावतिज्म आनी मिसाची भेट. बावतिज्मा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता आनी मिसाच्या भेटे वरवीं आमकां ओत्मीक जेवण फावो जाता. भयणी भावांनो, सान आंतोनीचें नोवेन करचे आदीं ल्हानशें मागणें जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी करुया. ओ भोव पवित्र काळजा जेजूच्या आशिर्वादीच्या जोरी तुका नोमान करता, तुजो मोग करता. तुका भेटयता हें म्हजें सुकुल्लें काळीज. तुज्या काळजा सारकें कोर म्हजें काळीज, खालतीकायेचें, पाशियेसाचें, निर्मळ आनी मोगाळ काळीज. सगलें म्हजें जिवीत तुका भेटोवंक म्हाका आदार दी. सगल्या वायटा विघ्नांतली म्हाका राख आनी सांबाळ. म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हाका तुजी बुजबोण दी आनी शेकी म्हज्या मरणाच्या वेळार म्हाका केन्नाच सांडी नाका. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या भोव काळजाचो मिस्तेर सान आंतोनीक बरो समजलो. देखूनच बाग्योन पावलो भाशेन तो जायत्या जाग्यार गेलो देवाचें उतर परगोटूंक देवाचो दोयाळ मोबाळ मितमेर नाशिल्लो मोग. देखूनच सान आंतोनीच्या काळजाक आनी ताच्या कुसो नासलेल्या जिबेक सांगात दिवन ताचें नोवेन आमी करुया. सान आंतोनीचें नोवेन. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फोड निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमचें इंतेसांव उचारचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें खेळलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. सान आंतोनीची लादीन सोमिया जेजू क्रिस्ता सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता देवा बापा सुर्गींच्या देवा पुत्रा संसाराच्या सुडवंडरा पवित्र स्पिरिता सांगता पवित्र इंदाती एकल्याच देवा भाग्योंत मोरे स्वयंभाच्या पदकाबीन गर्भ सांभाळलेले सान आंतोन लिस्बोआच्या सान आंतोन सेराफीक वर्दीच्या ओनोंदा सान आंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का सान आंतोन सुर्गींच्या जणवायेच्या भक्तिस्ताना सान आंतोन प्राचिताच्या बिस्मिता सान आंतोन कालतेपणाच्या आरशा सान आंतोन निती पाटी वेतल्या सान आंतोन आंग सुखाचेर जुयत भरतल्या सान आंतोन कुर्साक लबदलेल्या इश्टा सान आंतोन वांजेलाच्या जोलत्या पोसला सान आंतोन ओन बावडताच्या तोरतोऱ्या सान आंतोन देवचराच्या कंपेरिया सान आंतोन सुपुर्नायेच्या प्रतिमाना सान आंतोन कोशेन मार्तिरा सान आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा सान आंतोन विस्मिताच्या भुजबोंडारा सान आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा सान आंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक
माग आमचे पासत सनांतून जो दुसरे दिताय खान बेऱ्यांक माग आमचे पासत सनांतून जो भायर घालताय देंवचारांक माग आमचे पासत सनांतून जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासत सनांतून जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासत सनांतून जो मेलेल्यांक जीवन करताय माग आमचे पासत सनांतून जो कुड्ड्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासत सनांतून जो कोंट्यांक चलयताय माग आमचे पासत सनांतून जो सणलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासत सनांतून जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासत सनांतून जो निती पासून जुस्तल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासत सनांतून जो देंवचाराचें खोटेपण भस्मिताय माग आमचे पासत सनांतून गुन्यांवांक खास लायतल्या माग आमचे पासत सनांतून नीज देखी नेंटुबायेच्या माग आमचे पासत सनांतून सर्गींच्या निर्मळायच्या फुला माग आमचे पासत सनांतून मोगाच्या आखत्या माग आमचे पासत सनांतून पोलकेपणाची बेपर्वा करतल्या माग आमचे पासत दुस्मनांच्या फासांतली निवार आमकां सांतांतून बिजा आनी बडोलांतली निवार आमकां सांतांतून सगल्या पातकांतली निवार आमकां सांतांतून सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत आदार आमकां दी सांतांतून तुझे मोजती वरवीं आदार आमकां दी सांतांतून देवाचे शिरलेक संवसाराची पातकां काडटाय भोगोस आमकां सोम्या देवाचे शिरलेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या देवाचे शिरलेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या मानून घेतलोय सोम्या तुज्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विजमितां तुवें केली सगल्या पासून परपडून सोम्या तुजें पवित्र नांव विनोदी कर आमचे खातीर ओनंदून सनांतून आमकां फावो जावच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो वासावण्यो मागणे हे देवा उतरेकलेली परब भाग्योन आंतोनीची तुज्या कॉन्फेसराची कुशाल करून सायबा तुज्या इगोर्जेक तिका मेळूंक सदांच ओतम्यांचो आदार आनी फावो जावंक बगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन